देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जुआंवाचो 22:15 वोड 12 ते 17. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजी आज्ञा ही, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फर्मायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकलो, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचचें आनी फळां दिवचीं. तोखतात तसलीं फळां, अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागता तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या मोगा वयर नियाळ करता. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत उगडास करता की मोगाची तेंगशी म्हणल्यार जेन्ना तूं दुसऱ्या पासत जीव दिता, आनी जेजून मोगाक लागून आपलो जीव दिलो. तशेंच जेजू आपुरबायेन आमकां म्हणटा, तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विचून काडल्या. आमी ताच्या आपुरबायेचीं भुरगीं जावंक सदांच वावरुया, मोग मोगान फारीक करुया आनी भावां भयणी सवें मोगान रावुया. आमेन.